ह्या उद्घाटनाक प्रमुख आमचो मुख्यमंत्री येवपा आशिल्लो, काही कारणान गोंयचे भायर गेल्लो आसा, ताका लागून हांवूय सुद्दां येवपा आशिल्लो. आज हें उद्घाटन आज आमी केलां सगळ्यांनी आणि हात ह्या जे फीत कापपाचें कितें करपाचें दिवणी पेटोवपाचें काम सुरवात डॉक्टर लाल बकरेन केल्लें आसा. मागीर आमी हें केलें, सगळ्यांनी हातभार लायलो, आमी पेटयली सगळ्यांनी आनी तेजें उद्घाटन जालें. आणि अशें आमचें हें आसा की हें बरें तेंचें चलचें आनी डेफिनेटली हें बरें चलतलें. दोगी जे पार्टनर आसा ते बरे आसा, हुशार आसा, यंग आसा, म्हणजे ते करतले. आनीक हेची आज लोकांक जाय मातशें पिक्चर कितें आसा, मातशें तकलें टेंशन बिंशन न्ही जाल्यार मागीर केस वयता ते पळय मागीर कमी जाल्यार रे, बट हें वयता टेंशन येता. म्हण ताका लागून हें मातशें हांगसर रिलॅक्स जावपाचें, म्हणटा हांगसर रिलॅक्स जावपा तेणी बाकीची सोय केल्ली आसा, खावपा पिवपाची केलें मरे खावपाची वेवस्था केल्ली आसा, कांय प्रॉब्लेम ना. हांगा येवन पिक्चर पळोवपाचें आनी वेगवेगळे तरेचे आयज पिक्चर आसा आनी काही पळोवपाकय मेळटा. कितें कोणाचें अन्याय जाता, कितें जाता, कितें घडटा आमच्या देशांत तेवूय पळोवपाक मेळटा. म्हण ताका लागून कितें आसा, आमचे जे हे थिएटर जे आसा तेजी म्हाका दिसता दोनी थिएटर बरी चलतली. आनीक हांगसर सगळे लोक येतले आनी ते पिक्चर पळयतले आनी तेंचे हे बिजनेस हांव देवा कडेन मागता, आमचे सगळे देवा कडेन मागता, 33 कोटी देवा कडेन मागता. आनी हांगसर लोक देवता बी कोण आसा तेंचे कडेन मागता की हेंगेले बरें चलचें, सक्सेसफूल चलचें आनी सदांच तेजी जी पार्टनरशीप आहा ती बरी चलची आनी प्रॉफिटान चलची, हेतून सांगून थँक्यू करता. एग्री बाजार हांगा एक नवो प्रोजेक्ट स्टार्ट जाता आनी हे स्टार्ट करपी जे आमचे दोनी पिक्चर थिएटर जे आसा, सुरवातीक खूब असो विलंब लागलो आसा, पण आतां सुरवात जाल्ली आसा. फोंडेकार भावांक आनी केवळ गोंयचो सबंद सावथ गोंयचे हांगा हे जे सिनेमा पळोवपी हेंचे खातीर बरी सोय आसा. खूब अशें तांणी लेटेस्ट टॅक्नोलॉजी हांगा यूज केल्लो आसा. नक्कीच हे थिएटर दोनी थिएटर तेजे हावसफूल चलतले, बरे सिलेक्टेड बरी मोरल स्टोरी आसलेली सुद्दां पिक्चर हांगा दाखोवचें आनी तितूंतल्यान यंग जनरेशन जें आसा निश्चितूच बरो बोध घेवन ह्या देशाचें नांव एक देशप्रेम वाडयतले. मागीर सुरवातीक सुद्दां जवान हें पिक्चर दवरलें आसा, हातूंतल्यान ताजे आमी स्तुती करतात की अशें जवानाच्या पयलीं ताणें याद केला म्हणून देशप्रेम हातूंतल्यान सुद्दां फुडें वयतले. धन्यवाद. एक म्हणजे इट इज व्हेरी नायस टू सी टुडे the new opening of the theatre in Ponda, Magic Movies, आणि 3D स्क्रीन अशी म्हाका दिसता पयलेच फोंडे बखले आनी ताजे पार्टनर्स हांणी मेळून ओपन केलें. तांचे मना पासून हांव अभिनंदन करता, कारण ताची गरज आशिल्ली फोंडेकारांक. आणि जे थिएटर पयलीं कोविडा पयलीं आशिल्लें तें बंद जाल्लें आनी लोकांची इच्छा आशिल्ली की बरें आस्थापन फोंडें जावचें, बरीं पिक्चरां फोंड्या पळोवपाक मेळची. आनी त्या प्रमाणे आज हे नवे थिएटरांत पयलेच पिक्चर हांवूय जवळ जवळ 10 वर्सांनी थिएटरांत पावला अशें दिसता म्हाका. 10चे वर्सां वयर जालीं आनी एक बरें जवान हें पिक्चर सादारण हाफ एन अवर हांवें पळयलें. It was really to see a picture in the theatre and to enjoy with that. हें वेगळेपण आसता. आमी पयलीं सदांच कॉलेज जेन्ना आसताले तेन्ना आमी सदांच ही पिक्चरां बेळगांव आनी कोल्हापूर किंवा हातूंत वचून पळयतालीं बऱ्या थिएटरांनी. पूण आज ती परिस्थिती ना आनी गोंयांत एवेलेबिलिटी जाल्ल्या कारणान लोक आतां ताजो आस्वाद गोंयांत घेवंक शकता अशें म्हाका दिसता. आनी फोंडेकारांक एक मोठी चवथीच्या निमित्तान भेट आसा अशें म्हाका दिसता. मॅजीक मुवीज ही आमची पर्सनल फ्रँचायजी आसा आनी हातूंत 2 स्क्रीन आसा, एक 130 सिटींग, एक 100 सिटींग आनी एवरी फ्रायडे आमी नवीन रिलीज येतले. सगळ्या फोंडेकारांक हेचो लाभ जावचो ही आमची इच्छा आसा आनी सगळ्यांनी हेचो लाभ घेवचो. लोकेशन खंय? हे लोकेशन आमचे पयलींचे जे मार्केट यार्ड आसा तें आतां बरें नवीन रिनोवेट केलां. भरपूर पार्किंग स्पेस आसा, लोकांक येवपा वचपाचो, गाडयो पार्क करपाचो कांयच त्रास जावचो ना अशा पद्दतीचें हें आमी थिएटर उबारलां आतां. आनी तुमी बेतोडा रोडाचेर जेन्ना वता तेन्ना लेफ्ट सायडीन CMM फॅक्टरीच्या ऑपोजीट हें थिएटर आसा.
सिटींग अरेंजमेंट कितले म्हटले? सिटींग अरेंजमेंट 130 आणि 99 दोन आसा. दोन मल्टीप्लेक्स थिएटरां ती. मल्टीप्लेक्स थिएटर. दिसाक कितले शो? दिसाक 5 शो, एका स्क्रिनीन 5 शो, म्हणजे 5 10. कितली स्क्रीन दोन स्क्रिनी. सो ऑनलायन अवेलेबल आसतले. ऑनलायन आमी BMSाचेर बुक माय शो त्याचेर आमचे अवेलेबल आसा. फाल्यांच्यान ते लायव्ह वतले, सगळ्यांनी त्याचेर वचून बुकींग करपाक जातलें, किंवा हांगा आमचो बॉक्स ऑफिस आसा थंय वचूनय कन्फर्म करपाक जाता टिकेट. प्लस हेज्या शिवाय आमी सगळे तरेचे मुवीज हाडटले, बॉलिवूड, हॉलिवूड, मराठी मुवीज, कोंकणी मुवीज जे आमचे लोकल आसा सो ते आमी सगळे म्हणजे तांकांय प्लॅटफॉर्म दितले हांगाचेर. सो आमचो हें आसा की फोंडेकारा खातीर मातशें बरें एंटरटेनमेंट झोन असो हें करचो म्हणून, म्हणजे थंय येवन ते सगळें काम केलें म्हणटकीर तांचे येवन बरें रिलॅक्स हितून. ऑल द वे पणजे मडगांव वचपाची आतां गरज ना लोकांक. हांगा सुशेगाद या, जेवन या, सुशेगाद. टायमींग कसो आसतलो? टायमींग सकाळच्यान शो चालू जातले 9:30च्यान चालू जातले ते इवनिंग रातचे 9:30 10:30 पर्यंत सुद्दां आसता. 10चो लास्ट शो तरी आयज आफ्टर 10 जाता फुडें मे बी आमी लोकांचे हेज्या प्रमाणे वाडयतूय टायमींग लोकांचो रिस्पॉन्स. नांव कितें? म्हजें नांव गौतम बखले आनी हांव रुद्रेश पार्वडकर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.